लोकांक तालुका आमकां त्रास जाले लोकांक आमचे हिंगा स्टिविडर्स आहे बाज ओनर्स आहे लॉन्च ओनर्स आहे टेली क्लार्क्स आहे शिप चॅनलर्स आहे तांकां सगळ्यांक त्रास जाले सो तांकां त्रास जाले म्हणल्यार म्हाका त्रास जाता. But some affected people are asking that जर जायना जाल्यार वी विल विड्रू सपोर्ट आनी ते टायपचे उलयतात आयकूंक येयलें कितें तो इशू मागीर आतां अजून चान्स आहा. मायनींग जे गोंयांत बंद जालां पळय ते बंद जाल्या उपरांत चालू जावची अशी हर एकाची इच्छा आसा. गोंयचो आमचो रेव्हेन्यू जो आसा तो रेव्हेन्यू ताका लागून बंद जाल्लो आसा आनीक तेजे खातीरचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे प्रयत्न आमचे एज एन MP म्हणून आमचे प्रयत्न सेंट्रल गव्हर्मेंटचे प्रयत्न हे सगळे चालू आसात. ऑब्वियसली जे कोण मायनिंगाक रिलेटेड आसात तांकां सगळ्यांक दिसप स्वाभावीक आसा की मायनींग बेगिनात बेगीन चालू जावचें. जे सरकाराचें म्हणणें आसा सरकारूय त्या नदरेंतल्यान प्रयत्न करता आनीक आमचे हे प्रयत्न जे आसा ते सगळे चालू आसा. हांव जे सेंटिमेंट सगळ्यांनी एक्सप्रेस केल्ले आसात त्यांनी सांगलां की बेगिनात बेगीन चालू जावचें आनी कितें जे तुमी स्टेप्स घेतल्यात ते फ्रुक्टिफाय जावचे. तांकां म्हाका अशें दिसता की डेफिनेटली ते तांकां यश मेळटलें आनीक ह्या नदरेंतल्यान आमचे जे सगळे प्रयत्न चालू आसात निश्चितपणान मुखार वतले. आनी हें करता आसतना हांव स्वता सदांच मानता की हो लिगल इशू आशिल्ल्या कारणान थोडेशे तातूंत एक पेशन्स थोडेशें आसचेंच पडटलें. पूण त्याच बरोबर ज्या स्पिडीन आनी ज्या हेणें तो विशय मुखार व्हरपाक जाय आनी वचपाक जाय त्या पद्दतीन गोंयचो सरकार आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान आसा तेणे तो हातीन घेतिल्लो आसा आनी त्या पद्दतीन तो मुखार वता. ज्यो कितें लिगल अडचणी आसात त्यो पयस करून हातूंतल्यान आमी सोल्युशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वोंट बिलीव इट अनलेस आय सी इट इन ब्लॅक एंड व्हाईट. हांवें आयकूं ना तुवें वाचलां हांवें पळोवना हांवें. It is come in the media so that Union Law Minister has outright rejected the proposal of amendment. Whether the state government has received it. So what is the situation as of now? That's what I'm saying. So what as an MP, that's sir, what I'm saying. So let us not get carried away by the news report. Let us not. Let us not get carried away by the news reports. And I'm very clear. Unless we see and unless we have it in hand, whatever the opinion expressed by the concerned ministry is, then only I'll be able to make a statement on it. आम्ही होपफुल आसात इतक्याकच की एक डेडलायन दिल्ली आसा 15 डिसेंबर. एज ए गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंट आमी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा आमचो एज्युकेशन प्रोग्राम. लोक म्हणटा वास्कोकार म्हण तुमी फोटींग म्हणटा बीजेपी तुमी कितें म्हणटा? पण हांव बीजेपीचो नुसता. इवन दो तू आय एम नॉट ए बीजेपी पर्सन. इवन दो तू आय एम ए डिपेंडंट पर्सन. हांव रिप्रेझेंट करता मायनींग डिपेंडंटाक आनी आमचो एक्शन जी आसा ती खंयची पार्टी हेका पळोवन आमी करिनात. सरकार जें आसा सत्तेक त्या सरकाराक आमी सांगूंक सोदता की तुमी सुरू करपाक. सोल्युशन हांवेंच दिल्लें. एमेंडमेंट करपाचें सोल्युशन हांवेंच दिलें आनी कोणी दिवं नाशिल्लें. आयच्या मिटिंगेन कितें तुमी केलें आतां? पण ह्या मिटिंगेन आमी ताका फक्त इतकें सांगलां की स्टेटस आमकां कितें तो सांग. ताणें कितें सांगलें? तेणी स्टेटस सांगलां की अजून स्टँड दिला आसा अजून कांय निर्णय जावंक ना. सर एज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट बीजेपीचो स्टेट गव्हर्मेंट बीजेपीचो दोन फावट प्रपोजल रिलीज जाता तुमचें कितें म्हणणें आहा हातून? पळय अजून पर्यंत ऑफिशियली ताजें जे स्टेटमेंट आसा तो आसा की त्यांनी अजूनय रिजेक्ट करूंक ना आमचो प्रपोजल. ही जी कितें आसा ती प्रेस न्यूज आसा अशें ताजें म्हणणें नरेंद्राचें बरोबर. आमचें म्हणणें कितें आमकां जेन्ना ब्लॅक एंड व्हायट मेळटलें एमेंडमेंट जेन्ना तुमी करतले तेन्नाच आमी सॅटिस्फाय तेजे पयलीं सॅटिस्फाय जावचें ना. सावथाचो MP येयल्लो नरेंद्र सावयकर. म्हाका जाल्यार 1% पासून विश्वास ना तो कितें उलोवन गेला तो. म्हाका जाल्यार दिसता आमचेर पळय ऑलरेडी आमी हितून आहा पळय फोंडान पडलेले आहा ते आनी फोंडांकूच उरतले भायर सरपाचें ना. तेका लागून हांव मागतां हे सरकारा कडेन आमकां फटोवपाचें बंद करा आनी आमकां बेश्टी ही पिल्लां दिनाका. तुमचे कडेन मायनींग चालू करपाक जाता करा नाल्यार आमकां फटोवपाचें बंद करा. नाल्यार आमच्यो जायत्यो हिंगा बारज्यो बंद आहाय स्क्रॅपाक पडलेले आहाय ती सगळे एकठांय कराय आनी तुमचे 4-5 लिडरांचे पुतले कराय आनी एक मोदो तो स्टेनलेस स्टील शाफ्ट आहा तो व्हरोन मेन लिडराचो कराय तुमी पुतलो.